मोगाल बाबा म्हणून हांव तो फादर नेल्सन लोबो आणि तुम्ही म्हजे युट्यूब चॅनल पळयतात गोंयकार गुरू. सगळ्या संवसाराक इंटरनेटार गाजलेल्यो काणयो तश्योच घडण्यो तुमच्या मुखार दोता साद्या उतरांनी आमच्या मायभास कोंकणी भाशेन. म्हणटोच ह्या व्हिडिओन आमी पळोवया पावला वायट हें नांव तुमी आयकलां. कोण ही ती बायल, तिचें काम कितें आनी हांव कित्याक उलयतां ह्या व्हिडिओन आमी पळोवया. मोगळ बाबा म्हणलो पावला वायट जावन आसा अमेरिकाचो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प पर्सनल पास्टर. ही बायल जावन आसा पास्टर. हांव पर्सनली तिचे कांय उलोवंक सोदिना, पूण तुमच्या मुखार दवरूंक सोदता. कित्याक ही बायल जें कोत्ता आनी जी उलयता लोक पळयता आनी ताचो प्रभाव इन्फ्लुएन्स लोकांचेर आसा. म्हणटच जी उतरां येद्या व्हडल्या बिल्डिंगान आख्या संवसाराचे चड पावरफुल बिल्डिंग म्हणटा ते व्हाईट हाऊस, तातून उलयली उतरां सगळ्या संवसाराक पावता. ती उतरां सारकी आसा ओ ना ती तुम्ही ह्या व्हिडिओन म्हाका सांगा. आता ही बायल ही पास्टर म्हणटा ती पावला वायट कोण ती? ही बायल जावन आसा एक प्रोटेस्टंट पास्टर आणि व्हाईट हाऊसान ती आता आसा. आणि डोनाल्ड ट्रम्प हो अमेरिकाचो प्रेसिडेंट, तिचो ती पर्सनल एडवायझर. इल्लोसो बॅकग्राऊंड आमी सोदून काडया. इंटरनेटार आता सगळे मेवता न्हू. म्हणटच ह्या बायलेन कांय वर्सां फाटीं एक प्रोटेस्टंट चर्च सुरू केली. ह्या प्रोटेस्टंट चर्चीचें नांव जावन आसलें विदाउट वॉल्स इंटरनॅशनल चर्च, म्हणजे वणटी नासतना पवित्र सभा. विदाउट वॉल्स इंटरनॅशनल चर्च ही कॉमेस केल्ले फ्लोरिडा म्हणटा त्या गांवांत. आणि जेन्ना ही समुदाय तांची वाडटाली सुमार 20,000 लोक मेंबर जालो, रजिस्टर जालो 20,000 लोक. आणि ही बायल सदांच प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल प्रीच करता. प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल आणि ताचो संदेश कितें? ही बायल म्हणटा तुम्ही आपल्याचेर बाबत दोरी जाल्यार, तुम्ही आपल्या इगोजेचेर ही जी ताणी स्टार्ट केल्या बाबत दोरी जाल्यार आणि तुम्ही ह्या इगोजेक डोनेशन दी जाल्यार देव तुमकां साबार बेसांनी बदतलो. दिस इज प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल अशें म्हणून ताणें सांगलें. दुसरें म्हणटा तें ताणें लोकांक सांगलें ताणें एक हॉटेल घेतलां. आनी हें हॉटेल कित्याक, बिल्डींग कित्याक? जे कोण प्रॉस्टिट्यूट पळय आसा, खोलवंतो पळय आसा आनी जे कोण ड्रग एडिक्ट्स पळय आसा तांकां रिहॅबिलिटेट करूंक, म्हणजे तांचें जिवीत बरें करूंक. गुड इंटेन्शन, गुड आयडिया. बरें करूंक हें हॉटेल घेतलां. लोकांनी डोनेशन दिलें, भरपूर डोनेशन दिलें. बरो भाव न्हू, सोशल वर्क न्हू, बरें डोनेशन दिलें. सुमार इंटरनेटार दिल्या त्या भाशेन $150 million इतले दुडू. $150 million साद्या मनशाक कितले झिरो बसून मेजून कळचें ना. इतले दुडू घेतले. पूण मागीर कळून येयलें की ते हॉटेल पळय घेतलां ते फकत पेपरार आहा, थिंगा जाग्यार गेल्यार हॉटेलूच ना. म्हणूच लोकांचो दुबाव जालो आनी विस्वास गेल्लो आनी ती इगोज बंद पडली. ती इगोज बँकरप्ट जाली. सो 2014 तांणी ती इगोज बंद केली. आनी कितें आहा, ताका एडवायस दिवपी आनी एकलो प्रोटेस्टंट पास्टर, तो आफ्रिकन मोठो पास्टर पळय TD जेक्स म्हणटा तो एक कॉन्ट्रोवर्शियल पास्टर. आनी हो ताका एडवायस दितालो आनी ही बायल तेजें आयकून कोत्ताली. तितलें बरें आहा. मागीर ती इगोज ती चर्च बंद जाले उपरांत 2014 ताणें मागीर शी फायल्ड फॉर बँकरप्सी आनी ऑल दोज इश्यूज. पूण इन्व्हेस्टिगेशन कांय जावंक ना. फेडरल गव्हर्नमेंट अमेरिकाचे ताणी इन्व्हेस्टिगेशन करूंक ना, क्वेश्चन विचारूंक ना. कित्याक देव जाणा, व्हडलो सिक्रेट, व्हडलो मिस्तेर. मागीर ताणें न्यू मिनिस्ट्री स्टार्ट केली पावला वायट मिनिस्ट्रीज म्हणून. आयजकाल जायत्यो मिनिस्ट्रीज नांवांनी, पर्सनल नांवांनी जाता. आमच्या गोंयांत आसा पावला वायट मिनिस्ट्रीज म्हणून न्यू मिनिस्ट्री स्टार्ट केली. आनी हे स्टार्ट केले उपरांत दुसऱ्यो रियल एस्टेट बिझनेस चलता. ताणें हुंय 8,000 स्क्वेअर फूट 8,000 स्क्वेअर फूट हुंय एक घर घेतला फ्लोरिडान. आनी तुमी जाणात अमेरिकेचो प्रेसिडेंट तो एक कॅपिटलिस्ट, तो बिझनेसमॅन. ताच्या लागीं टावर आसा आनी त्या ट्रम्प टावरान ताणें एक अपार्टमेंट घेतलेलो आसा. हे सगळे दुडू खंयचे येयले $millions. ट्रम्प टावर इज इन न्यूयॉर्क. थिंगासो ताणें अपार्टमेंट घेतलेलो आसा. आनी आमकां इंटरनेटार खबर मेवता की ही बायल पावला वायट पास्टर ती हुई चार्टर्ड फ्लायट घेवन लास वेगस
थिंगासर वेताली बॉक्सिंग स्पोर्ट्स पळोवपाक बॉक्सिंग प्लेनाक घेवन पण कोणें क्वेश्चन विचारूंक ना, कोणें इन्व्हेस्टिगेशन करूं ना, सगळें दांपलें. आमच्या इंडियेक तशेंच घडटा, पावर आसा, इन्फ्लुएन्स आसा जाल्यार सगळें दांपता न्हू. ताकाच लागून आमचे पॉलिटिशियन गोंयांत उडक्यो मारीत रावतात, बेदे कशे उडक्यो मारीत रावतात, ही पार्टी ती पार्टी, नाजाल्यार तांचे मिस्तेर भायर सरतले न्हू. म्हणून तशें जालां. आतां ह्या वस्तोरेक भुरगेपण बरें कुशालकायेचें भुरगेपण मेळोंक ना. भुरगेपण मेळोंक ना म्हणटोच शी वॉज कमिंग फ्रॉम अ डिसफंक्शनल फॅमिली. आमचो वायस प्रेसिडेंट अमेरिकाचो जेडी व्हेन्स, ताचें चायल्डहूड भुरगेपण बरें ना, ताची फॅमिली डिसफंक्शनल कशी आसली. आदल्या व्हिडिओन हांवें तुमकां सांगलां. म्हणून ह्याय बायलेची, ह्याय पास्टर पावला वायट भुरगेपण बरें ना. म्हणून तुमच्यान सजमो येता अपब्रिंगींग आनी तें ट्रेनिंग एंड फॅमिली डिसिप्लीन, ते सगळी वस्तू ताका मेळोंक ना. आनी ताचो स्पिरिच्युअल डिरेक्टर तो TD जेक्स म्हणटा तोय कॉन्ट्रोवर्शियल, ताचे इश्यूज आसा आनी तो ताका स्पिरिच्युअल एडवायस दिता. म्हणून कितें जालें, somehow she was also the spiritual advisor for Trump 2002 onwards. आनी मागीर 2017 जेन्ना पयल्याच फावट आमचो प्रेसिडेंट जालो, डोनाल्ड ट्रंपान ह्या बायलेक पास्टराक आपयली मागणें करूंक फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस. मागणें करूंक आसा, सगळे रेकॉर्डर आसा, व्हिडिओचेर आसा, युट्यूबार आसा. आनी आतां 2025 ह्या प्रेसिडेंटान व्हाईट हाऊस आपल्या हितून बिल्डिंगान ताणें एक स्पेशल ऑफिस केलें, फेथ ऑफिस म्हणून, आनी ह्या बायलेक त्या ऑफिसाची इन्चार्ज केली. आतां तुमी म्हणटले आतां हांव ह्या बायले वयर, ह्या पास्टरा वयर व्हिडिओ कित्याक कोत्ता. एक कारण आसा. ह्या बायलेक इम्पॉर्टंट जागो दिल्लो आसा, इम्पॉर्टंट बिल्डिंगान, आनी इम्पॉर्टंट जबाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. म्हणून ती जबाबदारी, तो पोस्ट पोझिशन, ती कोदेल सांबाळटा आसतना माणसू घेवन उलोवंक जाय न्हू. आनी जरी तो तूं पास्टर जाल्यार काचे काय उलोवन लोकांक फोटोवंक जायना न्हू. आतां 2-3 वस्तू ताणें म्हटल्या त्यो म्हाका लायक जावंक ना. आतां पळय, ह्या लेडी पास्टरान कितें केलें तें तुमी म्हाका व्हिडिओन म्हाका सांगा. पयल्या सुवातेर ही पास्टर पावला वायट पास्टर, लेडी पास्टर लोकांक सांगता, जोरी तर तुमी ताच्या मिनिस्ट्रीक, पावला वायट मिनिस्ट्रीज डोनेशन दी जाल्यार देव भरपूर बेसामां घालतलो. आनी डोनेशन दिता जाल्यार कितले डॉलर दिवपाचे? $1,144. हो नंबर कित्याक? 1144 हो नंबर कित्याक? शी कॉल्स इट रेझुरेक्शन सीड्स. आनी त्या इस्टर दिसा और इस्टर जाले उपरांत दिवंक जाय. हे कितें 1144 इतले डॉलर कित्याक? म्हणून ही लेडी पास्टर आपल्याक जाय ते भाशेन बायबल इंटरप्रेट करता आनी लोकांक सांगता की जशे परी जेजून लाजरासाक जिवोन केलो, विच इज फाउंड इन द गॉस्पल ऑफ जॉन चॅप्टर 11 वर्स 44. जॉन चॅप्टर 11 वर्स 44. म्हणून तो नंबर घेवन चॅप्टर आनी वर्स 1144, सो 1144 $1,144 करता. कसलें इंटरप्रिटेशन. आनी आमचो लोक पिसो न्हू, कितें सोद मानतात, फॉलो करतात. म्हणून लोक दिवंक लागलो $1,144. दीस इज कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल. म्हणून पावला वायट लोकांक फटयता, इतले डॉलर दी जाल्यार देव तुमकां बेसावांनी बोत्तलो. दिस इज रॉंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द बायबल. देखूनच हो व्हिडिओ हांव कोत्ता. जाय तो अमेरिकाचो लोक ह्या बायलेक, ह्या लेडी पास्टराक क्रेझी म्हणटात, हेरेटिक म्हणटात, and ताका म्हणटा शी हॅज अ व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड पर्सनल लायफ. 3 पार्ट काजारी होईन ती, 2 पार्ट डायवोर्स आनी तिसऱ्याक आनी कोणाक घेवन आहा. 3 पार्ट काजारी, लेडी पास्टर. 3 पार्ट तुमी डायवोर्स करतात, काजार करतात आनी लोकांक कसलें मॅरिटल फॉर्मेशन दितात तुमी. आय रियली डोंट अंडरस्टँड दिस चर्चीज, दुसरें म्हणटा तें म्हजें आनी कारण हो व्हिडिओ करूंक ह्या बायले वयर जितले पावटी ते व्हाईट हाऊसान मागणें कोत्ता प्रेसिडेंटा खातीर मागोंक, ही बायल ह्या अमेरिकाच्या प्रेसिडेंटाक जेजू लागीं सोर कोत्ता, कंपेर्स टू जीजस. आनी आतां हालींच 2 दीस फाटीं कितें ताची उतरां ही बायल म्हणटा, इंटरनेटार तिची उतरां गाजल्या. सेईंग नो टू द प्रेसिडेंट इज लायक सेईंग नो टू गॉड. म्हणजे प्रेसिडेंट कोण? देव. अमेरिकाचो प्रेसिडेंट जालो तो देव जालो. ताच्या लागीं पावर आसा, दुडू आसा, मिलिटरी फोर्स आसा म्हणून तो देव जालो. एक पास्टर असली उतरां घेवन कंपेर करता आनी लोकांची मन घुसपायता. इट्स नॉट रायट.
देखूनच हांवें हो व्हिडिओ केला. म्हणून चतुर रावचे भोव करून आमच्या बाबू बडांनी चतुर ह्या भाशेन आयज काल जायते प्रिचर पास्टर जायते लिडर जायते फुडारी येतात आनी आमच्या लोकांच्या मनान कुफुसांव करतात. आमची पवित्र सभा डिवायड करून उडयतात. कितले ग्रुप जाल्या आयज काल ह्या संवसारान जाणा तुम्ही हे प्रोटेस्टंट ग्रुप म्हणटा ते 45,000 प्रोटेस्टंट ग्रुप जाले. 45,000 they are just mushrooming every month or every day you can say. पण कितें जाता सगळ्यांच कुफुसांव जाता. When you go away from the apostolic tradition, from the Bible teaching, proper interpretation, proper authority, हे सगळे अधिकार ना जाले म्हणटच you become your own authority. म्हणून तुका जाय ते भाशेन तूं बायबल इंटरप्रेट करता, लोकांक फटयता, तांचे पयशे घेता आनी कितें जाता. एनिवे ह्या बायले पासून मागोया, गिन्याना उजवाड आमी मागोया आनी सारकी ती थाऱ्यार येयल्या प्रमाण मागुया आनी ह्या अमेरिकेच्या प्रेसिडेंटाक बरी बुद्ध दिल्या प्रमाण मागुया. देव बरें करून. गॉड ब्लेस यू. हांव तो गोंयकार गुरू फादर नेल्सन लोबो.